सरकार कोंकणी आणि मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळांक वाटोवपा खातीर जायते यत्न करीत आसा. अशें आसले तरी सरकारी शाळा मात बंद पडपाच्यो थांबनात. फाटल्या 7 वर्सांत 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. सरकारी शाळा बंद पडपाचें मुख्य कारण कितें तर सरकारी शाळा आशिल्ल्या वाठारांतूच खाजगी शाळांक परवानगी दिवप. एकदां ह्यो खाजगी शाळा सुरू जाल्यो की त्यो सरकारी शाळांनी वचपी विद्यार्थ्यांक आपले कडेन ओडून व्हरतात. 2018 ते 25 मेरेन बंद पडिल्ल्यो सरकारी शाळा. वर्स 2018-19 13, 2019-20 10, 2020-21 12, 2021-22 8, 2022-23 10, 2023-24 14, 2024-25 आतां मेरेन 8. आणि ताका सोल्युशन म्हणजे म्हाका दिसता ते म्हणजे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॅरेंट्स. पालक जे आसा पळय एक समाजाचो घटक म्हणून समाजाचो उपयोग करून समाजाचो सहभाग शिक्षणा भितून वापरून हे शिक्षण जे आसा ते सर्व समावेशक अशा पद्दतीचे करपाचे अशें NEPन सांगले आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता हेचेर एक सोल्युशन म्हणजे पालकांक ह्या शैक्षणिक प्रक्रियेन सहभागी करून घेवप. दुसरो भाग आसा तो म्हणजे सरकाराच्या शाळा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो सरकाराच्या एक छत्रा खाली आसा. त्यामुळे असो एक प्रोग्राम जो गोंयभर राबोवंक शकता अशे पॅरेंट्सांक वापरून आणि समाजाचे वेगवेगळे घटक वापरून करपा जाता. उदाहरणार्थ सगळ्या गोंयच्या शाळां खातीर रिडींग अँड रायटिंग चॅलेंज घेवपाक शकता. काही समाजातले लेखक आसतले, काही बरे ऑरेटर आसतले, तांकां घेवन तांची कमिटी करून प्रत्येक शाळेन अशा पद्दतीची चॅलेंज दिल्या कारणान शाळेचो जो शैक्षणिक विकास जो आसा तो जातलो अशें म्हाका दिसता. बरेच रिसर्चान घेवन ह्यो एक्टिविटी आमी ऑलरेडी सुरू केल्ल्यो आसात. त्यो सरकारी दरबारी त्याची दखल घेवन पालकां पर्यंत पावोवपाचें काम जे आसा पळय ह्या NEPच्या माध्यमांतल्यान सरकारान करचें जाल्यार सरकारी प्राथमीक मराठी शाळांचो दर्जा नक्कीच वाडटलो. आणि तो वाडलो जाल्यार फुडें ज्यो आनी शाळा बंद पडपाक येयल्ल्यो आसात मराठी सरकारी शाळा त्यो बंद पडण्या पासून थांबतल्यो आणि परत एकदा सरकारी मराठी शाळा फुलतल्यो हे सगळे इम्प्लिमेंट केल्यार अशें म्हाका दिसता. The government can't handle the government schools properly and they are closing down. They are directly shifting to NEP, which is another new ball game. So what about the children who could go to the schools? Proper teachers, proper infrastructure is not in place, and then you're introducing NEP, which is mandatory that infrastructure should be in place. So I don't know how they're balancing both the ways where they're closing down government schools and also they're introducing NEP. I feel that children are going to be very stressed out, and mostly I think so the children are going to be like guinea pigs. They're going to be trial errors, and the children who are going to be witnessing this and attending classes are going to be the sufferers. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत.